कॉन्फरन्स कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेचो चेअरमॅन उल्हास तुयेकर आमदार उल्हास तुयेकर हेणीची पळय प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या काल आणि प्रायव्हेट बसीच्या संदर्भात जे उलयला ते मुद्दे सगळे आमी घेवन नोट करून तेचेर सविस्तर उलोवपाक लागून ताका उत्तर दिवपाक लागून आयजची हांगासर अखिल गोवा बस मालक संघटनेतर्फे आमी प्रेस कॉन्फरन्स जी आपयल्या तितून तुमचें स्वागत करता सगळ्यांचे। आणि मुद्दे जे मांडले उल्हास तुयेकर सगळ्यात पयलीं हांव सांगपाक सोदता की नवो आमदार आहा राजकारणातले तितले ज्ञान ना आमदार नवो आहा खंय तरी मताचें विभाजन जावन त्या भागान निवडून येयल्लो आमदार आहा म्हणजे ठोस काम करून येयल्लो असो ना मताचें विभाजन जावन त्या भागान निवडून येयल्लो आमदार मातशें ज्ञान कमी आहा खंय तरी कदंबाची जबाबदारी तेचेर सोपयल्या आणि काल खंय तरी उलोवपाक लायला म्हणून त्या दृश्टीन तो उलयलो येवन उलयलो व्हडलीशी म्हाका दिसना ताका नॉलेज आसतली प्रायव्हेट बसी बद्दल आनी व्हडलेशे कितें विशयूय खबर आसतले अशें म्हाका दिसना पूण तरी आसतना जे कितें काल उलयतना जे मुद्दे मांडल्या ते मुद्दे खोडून काडटना सविस्तरपणान उलोवंक सोदता की सगळ्यात पयलीं जो तेणी काल निर्णय सांगला की कदंबा कॉर्पोरेशन किंवा गोय सरकार यांच्यानी प्रायव्हेट बसी कदंबाच्या रुफा अंतर्गत म्हणजे कदंबाच्या अंडर घेवपाक एक स्कीम काढलेली आहे माझी बस स्कीम म्हणून काढलेली आहे आणि त्या स्किमीचेर तेणी उलयतना काल सांगले की 3 रूट ज्या काणकोण ते मडगांव ITA काणकोण ह्याच्या अंतर्गत 41 बसींक परमिटा दिल्या मागीर कुडचडे केपे मडगांव ITA केपे यांच्यानी 102 बसींक प्रायव्हेट परमिटा दिल्या कुडचडे फोंडा पणजी ITA फोंडा यांच्यानी 141 बसींक परमिटा दिल्या। आता प्रायव्हेट बस ऑपरेटर जे पळय आहा यांची भेट त्यांच्यानी घेतल्या म्हणटा ते EMDन आणि GM जो जनरल मॅनेजर घाटे आणि नाटो यांच्यानी म्हणटा ते मिटिंगो घेतल्या आता खरी गोष्ट आहे मिटिंगो घेतल्या आणि परच्या माझ्या प्रेस कॉन्फरन्सानूय सांगलेले की तांकां आदेश दिले गेल्या सरकारा कडसून की मिटिंगो सोडूनच घाल तर घराघरान प्रायव्हेट बस ऑपरेटराच्या वचा ताका संपर्क करा आणि ताका कन्विन्स करा म्हणून की बस दिवपाक लागून हे तांकां आदेश दिल्ले गेल्ले आणि ते आदेश दिताना हांव फुड्यान हाडलेलो मागीर कुडचडेचे जवळजवळ 15 ऑपरेटर आसले म्हणलो आणि फोंडाचे 20 ऑपरेटर आता 141 जर परमिटा दिल्या फोंडा ITA जाल्यार 20 ऑपरेटर गेले ताका व्हडलेशें म्हत्व ना आणि कुडचडेच्यान 102 परमिटा दिल्या केपे ITOन जाल्यार थंय एक 15 ऑपरेटर पळोवपाक गेले किंवा कितें बरें नात्या तेंच्या वांगडा घाटे वांगडा किंवा नाटो वांगडा म्हणून गेले हेका काय अर्थ उरना हाचो। आता तेणी कितें सांगले की खुबश्यो कदंबा बसी आणि प्रायव्हेट बसी यांच्या भितर कॉम्पिटिशन जाता आणि खंय तरी दोनूय मेळोन एकदा खाली वयता दोनूय बसी कितें आणि हे सगळे जाग्यार उडोवपाक एक स्कीम तयार केल्या। आता हेचेर सविस्तर उलयतना सांगपाक सोदता आमचे चेअरमॅन बाबा की तेणी पयलीं अभ्यास करपाक जावो ह्यो अश्यो खाली बसी वयता एकामेका भितर क्लॅशीस जाता एकामेका भितर झगडी जाता पुलीस स्टेशनाचेर पावता लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम क्रिएट जाता ITOन कंप्लेनी वयता हेका लागून आमी कोऑर्डिनेशन कमिटी करून सरकारा कडेन मागली आयज आनी काल न्हू आमी जवळजवळ 2007तल्यान कोऑर्डिनेशन कमिटी करून मागताले सरकारा कडेन म्हणून एकूय चेअरमॅनान केन्ना हेची दखल घेतली ना एकूय ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर जो आहा तेणी दखल घेतली ना आणि एकूय वाहतूक मंत्र्यान केन्ना दखल घेतली ना की कोऑर्डिनेशन कमिटी करप कदंबा आणि आमी प्रायव्हेट ऑपरेटर आणि ते सगळे सुरळीत चलोवप। आता कोऑर्डिनेशन कमिटी कित्याक की कदंबाच्यो बसी आहा ह्यो स्टेज कॅरेज ऑपरेट करता आणि आमी स्टेज कॅरेज ऑपरेट करता तेन्ना आमच्या भितर एक बरो समन्वय आसतो एकामेका भितर आमी खंयच म्हणिना की कदंबा बंद कर किंवा कदंबा काबार कर आमी वरसून सांगता की कदंबा चलया म्हणून चलया पुणून कसो क्लॅशीस करून न्हू किंवा झगडी करून न्हू जेचे कडेन पळय सुप्रीम कोर्ट सुद्दां सांगता की कॉम्पिटिशन हेल्दी कॉम्पिटिशन जावपाक जाय मार्केटान जो बेस्ट कॉम्पिटिटर आहा तो सर्वायव जातलो त्या प्रमाणे आमी तुमचे कडेन टक्कर दिता आमी तुमचे कडेन 2 हात करून उबे रावता आणि त्या प्रमाणे जेन्ना आमकां दिसताले की बरे भाशेन हे चलचे सुरळीत चलचे तेन्ना आमी कोऑर्डिनेशन कमिटी म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता हांगासर नाव घेवपाक अभिमान दिसता की कार्लोस आल्मेदा जो कदंबाचो चेअरमॅन आसलो हेणी आमच्या मागणेची दखल घेतली
आणि निखिल देसाय जो डायरेक्टर आलो त्या वेळाचे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, ह्या दोगांनी उलोवन कार्लोस आल्मेदा आणि निखिल देसाय यांच्यानी दोगांनी उलोवन कोऑर्डिनेशन कमिटी स्थापन केली. कोऑर्डिनेशन कमिटी स्थापन केल्या उपरांत त्याच्यो 2-3 मिटिंगो जाल्यो. सगळ्यात पयलीं आमी आरोप केलो कितें की हो संजय घाटे जो आहा हो परमिटा नासतना बसी चलयता म्हणून, सबंद गोंयभर हेणी धुमाकूळ घालून दवरला म्हणून. तेन्ना पयलेच मिटिंगेन निखिल देसायान एका आदेश दिले संजय घाटेक की तुजे कडेन कितली रुटाची परमिटा ती घेवन मिटिंगेक यो म्हणून. हो संजय घाटे थंयच्यान गायब जालो, हाडटा म्हणून सांगली. परत दुसरे मिटिंगेक म्हणलो आपूण इसारलो हाडपाक म्हणलो परत दिता. आरटीआयन मागल्यार आयज पर्यंत हेणे आरटीआयन परमिटा कितली आहा ती दिवंक ना आमकां. आनी बाकीच्यो गोष्टी म्हणजे परत 2-3 कोऑर्डिनेशन कमिटीच्यो जेन्ना मिटिंगो जाल्यो तेन्ना हेणी कसलेंच सहकार्य दाखोवंक ना की बरेपणान हे बाबा नाते आहा प्रायवेटा भितर कदंबा भितर हे सुरळीत चलचे, केन्नाच तेणी सहकार्य आमकां दिलें ना. दुसरी गोष्ट म्हणजे जेन्ना कोविड जालें आनी कोविडा उपरांत आमी कोऑर्डिनेशन कमिटीची मिटींग आफय म्हटली. कित्याक लागून आफय म्हटली की कोविडान हेंच्यांनी कितें केल्यो आमच्यो प्रायवेट बसी बंद आहल्यो. तेन्ना कदंबाच्यो बसी चालू सगळे कडेन आसल्यो. लोकांनी डिमांड करून आमचे सुद्धा रूट आहा ते कदंबा ऑपरेट करताले आनी कदंबा ऑपरेट करतात त्यो बंद करपाक म्हणजे जेन्ना बसी चालू जाल्यो प्रायवेट तेन्ना आमच्या रुटा वयल्यो कदंबा बंद करपाक लागून कोऑर्डिनेशन कमिटीची मिटींग आफय म्हणून सांगली. तर ह्या घाटेन संजय घाटेन हो जो डायरेक्टर आहा प्रेझेंट डायरेक्टर राजन सातार्डेकर हे दोगूय एक जाले फितुरी करून आनी म्हाका एक पत्र धाडलें घरा कडेन की कोऑर्डिनेशन कमिटी जी पळय ही आमी स्क्रॅप केली म्हणून. हे कोणाच्या सांगणेर केले? जर तुमकां तर नाते तर बरे चलपाक जाय आसले प्रायवेटाचे आनी आमचे जाल्यार कोऑर्डिनेशन कमिटी कित्याक उल्हास बाब बंद केली? हे उल्हास तुयेकारान उत्तर दिवचें आमकां प्रायवेट ऑपरेटरांक. आमची झगडी ना तेचे कडेन. आनी पयलींच सांगला नवो आमदार पॉलिटिक्सान मातशें ज्ञान कमी आहा तेन्ना हांगा पॉलिटिक्स बी करपाचो कांय विशय ना. हांगा फक्त पोटाचो विशय आहा. आमच्या पोटाक कशे त्रास जाता हे आमी कळकळीन हांगासर मांडपाक येयल्ले आहा. तेन्ना उल्हास तुयेकार पयलीं म्हायती कर आनी आमकां उत्तर दी की कोऑर्डिनेशन कमिटी कित्याक बंद जाली. 2 गव्हर्नमेंटान ताका एक्सटेन्शन दिलें आनी आतां 3rd टायम एक्सटेन्शन दिवपाक जायना म्हणून सरकारान एक पोस्ट एडवर्टायज केला 78,800 रुपीज सॅलरी आनी ते कंडिशनां सगळी घातल्या तितून घाटेच सिलेक्ट जातलो अशी घाटेची तरतूद केल्ली आहा तितून. कळ्ळें न्हू. आतां पळय तो एप्रुवल नासतना थंय पगार खाता पूण फाल्यां कितें गॅरंटी आमच्या बसींचे पयशे जे सगळे वयतले तिजोरेन हो घाटे सोंपोवचो ना आनी घरा व्हरून भुरग्यांची लग्न लावचो ना ही गॅरंटी कोण दिवंक शकता? घाटे ना जाल्यार सेम टर्म्स एंड कंडिशन आसा तेचेर कांयच ना न्हू, विचारूच ना न्हू. टर्म्स एंड कंडिशन पळय सीएमान म्हाका सरळ सांगला हे टर्म्स एंड कंडिशन पळय हे तेंच्यांनी केल्या तेंच्यांनी आनी हांवें तुमकां अदळपय सांगला पळय न्हू कितें म्हणून की ते टर्म्स एंड कंडिशनाचेर बसीक कोण दिवंक दोतोर तयार ना. हे सीएमाक जेन्ना सांगला तेन्ना सीएमान म्हाज्या फुड्यान फोन मारला घाटेक आनी घरा भो घर घर मोदी को घर घर घाटे घर भो आनी बसी हाड म्हणून सांगल्या घाटेक 21 तारीख पर्यंत. कळ्ळें न्हू. म्हणून घाटे घरा भोंवता.